नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयचे मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं पैंगीण पर्तगाळच्या गोकर्ण पर्तगाळ मठांत स्थापन केल्ल्या 77 फूट पुतळ्याचें केलें अनावरण. मठ दिका दिवपी केंद्रां. प्रधानमंत्री फुडल्या 100 जल्मांत लेगीत आपूण अभिनेतोच जातलो उक्तायलो हावेस सुपरस्टार रजनीकांत हांणी. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो जालो समारोप. जिल्हा पंचायत वेंचणूक जातली 20 डिसेंबराक. राज्य वेंचणूक आयोगाच्या घोषणे उपरांत पुराय राज्यांत लागू जाल्या आचारसंहिता. श्रीकृष्णान धर्माच्या रक्षणा खातीर केल्ल्या आव्हाना प्रमाणूच गुरू तेज बहादूर हांणी धर्माच्या राखणे खातीर केलें बलिदान. प्रधानमंत्री शहीद दिवस कार्यावळींत जाले वांटेकार. आनी अजलान शाह हॉकी सर्तींत भारत पावलो निमणे फेरयेत. उपांत्य फेरयेत कॅनडाचेर मेळयले जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्था पंचशतमानोत्सवाच्या निमतान गोंयांतल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्साच्या उत्सवान वांटो घेतले. ह्या वेळार 77 फूट उंचायेच्या श्रीरामाच्या काश्या पुतळ्याचें अनावरण तांचे हस्तुकीं जालें. तशेंच रामायण थीम पार्क गार्डनाचें उक्तावणूय प्रधानमंत्र्यांनी केलें. ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत केल्या उपरांत सर्धा पंचशतमानोत्सवा निमतान खाशेल्या टपाल नाण्याचें यादस्तीक म्हणून अनावरण केलें. गोंयची वळख हांगच्या संस्कृतीन आपलो मूळ स्वभाव तिगोवन दवरला. गोंयच्या पवित्र भुमीक अध्यात्मीक म्हत्व आसा. सेवा भावना ह्या मठाची वळख आसा. आयज मठान एक नवो अध्याय बरयला अशें आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. विकसीत भारताची वाट एकवटा पासून सुरू जाता अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक आत्मनिर्भर करपा खातीर 9 मंत्र दिल्यात. उदकाक तशेंच न्हंयांक वाटावपाचो यत्न करचो तशेंच एक पेड माँ के नाम हे मोहिमेंत वांटेकार जावपाचो उलो तांणी मारलो. सैमाची राखण करप म्हळ्यार आपलो धर्म समजप अशें तांणी सांगलें. उण्यांत उणें एक गरीब व्यक्ती गरिबींतल्यान वयर सरपाक आदार दिवन आमच्या अर्थवेवस्थेक आनी उद्देगाची रक्षा करपा खातीर स्वदेशी आंदोलनाक चालना दिवची अशें संत भक्त आनी नागरिकां कडेन प्रधानमंत्र्यांनी मागला. पर्तगाळ आनी उडुपी हे दोनूय मठ आध्यात्म्याचें जितें उदाहरण जावन आसा. फुडले येवपी पिळगेक विनम्रता, संस्कार आनी सेवेचें प्रतीक आशिल्ल्या ह्या मठांतल्यान निरंतर उर्जा मेळत रावतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है. मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं. गोय हे पर्यटन क्षेत्र आसाच तेच वांगडा गोय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून मुखार हाडपा खातीर सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सभेक संबोधीत करतना सांगलें. तुमच्या सगळ्यांकडे मागता मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे विजन विकसित भारत 2047 हे करता असताना गोय राज्याचे विजन विकसित गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाच्या बरोबर स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट गोयची आनीकूय वाड जायत आसा. ताका पुराय तेंको केंद्र सरकाराचो आमकां सातत्यान मेळत आसा आनी ह्या अखंड परिश्रमात तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गोंय सरकाराक भारत सरकाराक मेळटलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आनी आयच्या ह्या दिसा परत हे सांगपाक म्हाका खूब गर्व जाता की संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हे गोंयच्या इतिहासातलो एक सगळ्यात मोठो टुरिझम स्पॉट जावन उरतलो, ज्या जाग्यार पुराय गोंयभरातले आनी देशभरातले टुरिझम ह्या मठात येयल्याशिवाय उरचे ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं राम मूर्तीचें अनावरण जाल्या उपरांत ह्या भागात उदरगत जातली. तेच प्रमाण विकसीत भारत साध्य करपाकूय मजत जातली अशें स्वामी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर हांणी
आपल्या उलोवपांत सांगले. है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. अभी ये राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापन होने के कारण अब इसका विकास होगा और जब जब विकास होता है लोगों का विश्वास भी बढ़ता है और जब विश्वास बढ़ता है हम इस सब प्रयत्न करके हम प्रयास करते हैं तो इसीलिए हम आशा करते हैं भगवान से कि इनका जो संकल्प है और भारत विकसित भारत है वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाए और राम जी का संपूर्ण आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालु और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्राप्त हो जाए. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची काल सांगता जाली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाल्ल्या समारोप सुवाळ्यात फामाद अभिनेते रजनीकांत हांका चित्रपट क्षेत्रातल्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दी खातीर भोवमानीत केले. फुडले 100 जल्म लेगीत आपूण अभिनेतोच म्हणून जल्माक येवचो अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. My heartfelt thanks to central government for honoring me of 50 years of acting in cinema and Goa Ministry. I mean, I'm really congratulating them the way you are hosting it, sir. 50 years acting in cinema. If I look back, it seems like 10 or 15 years. Time flew just like that. That is because I love cinema and acting. So even 100 Janams, if there is there, I would like to born as an actor, as a Rajinikanth. केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरगन हांणी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दर वर्सा वेगवेगळ्या स्वरुपांतल्या अणभवाक मेळटा आनी हे वर्साची सुरवात लेगीत आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन जनतेच्या मदीं जाली अशें सांगलें. This year, a new initiative, the IFFI started by a procession by the artists and tabalos from the various states and various states cultural and cinema houses, they exhibits and Goa government, Goa culture, they exhibited. So every year if he is getting new flavors, it's enhancing the festival we are witnessing. I'm also participating this year. This is the 5th festival for me. फाटले 8 दीस कल्पना सृजन आणि कलेचो संगम आमकां आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांतल्यान अणभवपाक मेळ्ळा असो हावेस मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. Over the past several days, and we have witnessed the extraordinary confluencing of ideas, the cultures, and perspectives. Each screening, each interaction, each applause, and from this audience added the new layer to the unforgettable experience of IFFI 2025 has begun. Before I proceed, I must acknowledge the profound loss that is deeply touched to the entire film fraternity. We mourn the passing of the legendary Sri Dharmendra ji, a true icon whose contribution have shaped the very foundation of Indian cinema. His extraordinary journey gave us some of the most memorable performance over the witness on the Indian screen. From the emotional depth brought to the classical like Bandhini, Anupama, Satyakama, to the effortless, the charm and timeless humor of Chupke Chupke. फुडल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक जिल्लो परिशद वेंचणुको जातल्यो अशी घोशणा गोंय वेंचणूक आयोगान केल्या. 50 जिल्लो पंचायत सुवातांनी 8.68 लाख मतदार आसात. ही वेंचणूक मतपत्रिकेचेर जातली. पुराय गोंयांत 1284 मतदान केंद्रां उबारल्यात, जातूंत उत्तर गोंयांत 658 आनी दक्षिण गोंयांत 626 मतदान केंद्रां आसात अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिनो डिसोजा हांणी दिली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या घोशणे उपरांत पुराय राज्यांत आचारसंहिता लागू जाल्या. The receipt of nomination will be from 1st December 2025, which is a Monday, to 9th December 2025, Tuesday, from 10 a.m. to 1 p.m. 7 days except 3rd December being a public holiday
and 7 December being a Sunday. The scrutiny of nomination will be done on 10 December 2025, which is a Wednesday. 10 a.m. onwards, still scrutiny is complete. The withdrawal of candidature will be on 11 December 2025, which is a Thursday, 10 a.m. to 2 p.m. The list of contesting candidates will be published on 11 December 2025, Thursday after 2 p.m. The date of poll, as already said, 28 December 2025, Saturday. Timings are from 8 a.m. to 5 p.m. Date of counting is 22nd December 2025, Monday, 8 a.m. till counting is completed. साखळीच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी 5व्या कला सृजन उत्सव 2025चे उक्तावण जाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामांतल्यान वेळ काढून सुरू केल्ल्या ह्या उपक्रमांतल्यान मनाची शांती मेळपाक मजत जातली आणि स्वताचो कलागुण वाडोवपाक लेगीत मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. कॉलेज लायफाच्या उपरांत बरेचशे फावटी ज्यो कल्चरल एक्टिविटी किंवा स्पोर्ट्स एक्टिविटी हे करपाचे सगळे बंद जाल्ले आसा आनी त्यो खरेंच चालू उरपा खातीर म्हणजे टील अवर रिटायरमेंट 60 वर्सां जायसर आमी ज्या कामात आसा जर कामात आसतना सुद्दां अशा पद्दतीची एक्टिविटी करपाक जाता आनी त्या खातीर तुमी मागीर प्रॅक्टीस हे ते सगळें करून ते परफॉर्म करता. कोण तरी फर्स्ट सेकंड थर्ड येतले दॅट इज सेकंडरी बट पार्टिसिपेट जावप इज मोर इम्पॉर्टंट. पार्टिसिपेट जाता आसतना आमी जाका म्हणटा हितूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. हांवें जाका म्हटलो की वीच इज द मेंटल पीस आनी सेकंड देर इज एन आमच्या सगळ्यांच्या मदीं एकी जी आहा पळय न्ही बरेचशे फावटी ऑफिसान नाय जाल्यार एकामेका कडेन झगड्यो जायतूच उरता बरेपण हे खूब कमी आसता. बट ह्या कल्चरल एक्टिविटीच्या निमित्तान तरी आमच्या प्रत्येका कडेन एका निमित्तान बरेपण जातलें आनी तें बरेपण आमकां सरकारी काम करता आसतना तेजो फायदो जातलो. हांव म्हाजो इंट्रस्ट इतकोच पळयता की सरकारी काम स्पिडीन फुडें वचपा खातीर तुमच्या मदलें बरेपण म्हाज्या खातीर चड म्हत्वाचें आसा. 42 कोटी रुपया खर्चून धारगळ 2 खांब हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर उड्डाण पुलाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसयलो. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार, सरपंच अर्जुन कानोळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना 2 खांब धारगळ हांगा जावपी येरादारी कोंडीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उड्डाण पूल भोव गरजेचो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, आम्ही सातत्यात पळयता की सेफर हायवे मॉडर्न डिझाईन आणि व्यवस्थित रित्या अशा पद्धतीचो ॲक्सेस हो लोकांक मेळचो जेणे करून ॲक्सिडंट प्रोन सगळे कमी जावचे म्हणून तर अशा पद्धतीचे आम्ही हायवे जे आसा हो करता. हो 1 किलोमीटरचो फ्लायओव्हर आम्ही हांगासर डेव्हलप 45 क्रोर्साक करता. 4 स्पॅनचो रोड आसतलो 32 मिटरचो ईच. त्याची गॅरेज वेट जी आसा ही 24 मीटर आसा. विच इज अगेन द 6 लेन. कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो कन्हैयाजी लाल अग्रवाल हो प्रोजेक्ट टार्गेट दवरून आमी काम करता. नोव्हेंबर 2026 पर्यंत हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक जाय आनी हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. कारण आमी पळयता की प्रोजेक्ट चालू आसतना वेगवेगळ्यो गजाली हांगासर जे सहकार्य जाय ते स्थानीक पंचायतीन दिवचें पडटलें, स्थानीक लोकांनी दिवचें पडटलें. जाल्यार लोकांक संवय जाल्ली आसा काम चालू आहा मरे ते बंद कर वेगवेगळ्या कारणां खातीर. ही मनोवृत्तींतल्यान भायर जर सरत जाल्यार दिल्ल्या टार्गेटान 540 दिसाच्या भितर की हांगासर जावपी जे म्हणजे हायवे वयलो मुवमेंट हो फास्ट ट्रॅक पैकी जातलो. हांगासर कंजेशन जावचें ना आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें आसा इट इज अ सेफ्टी. जे भुरगे हो रोड क्रॉस करता हेवटेच्यान तेवटेन तांकां पोंच्या पोंदा तो क्रॉस करपाक मेळटलो. ह्या लोकांक तेवटेच्यान वचपाक मेळटलो आनी दोनूय सर्वीस रोड आसा हे सर्वीस रोड चालू उरतले. थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी मुखेलमंत्र्यांनी पेडणे वाठारात फ्लायओव्हराची गरज समजून घेवन ती पुराय केल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. जाल्लो आसा तोय बी एस फास्ट तेजेय बी आमच्या फावंडेशन स्टोन तेजेय बी जातले. तशेंच आनीक आमच्या चांदेल आसापूर तोय बी खूब वर्सां जाली. तोय बी फ्लायओव्हर आमकां पर्यंत गरजेचो आसलो. तेका लागून आयज आमच्या सीएमान बरें हे काम आमचें करून दिल्लें आसा आनी आयज हो दोनूय हेजे ब्रिजाचे फावंडेशन हांगासर आमी आयज केल्ले आसा. तेका लागून हांव मना काळजासून आमच्या सीएमाक हांव थँक्स म्हणटा. आनी जी आनीक आमची खुबशीं कामां आतां उरलेलीं आसा जे आयज आमच्या रोडांची हायवेंची रोडांचे इंटरनल रोडूय आहा थोडे आमच्या भितरले रोडांची ते कामां एज फास्ट त्यो फायली ऑलरेडी पास जाल्ल्यो आसा
आणि आता थोड्या दिसांनी हे पावसाक लागून ते कामां उरलेली ते आता हे फास्ट ती कामां जातली आता. तशेंच आमचो डायनॅमिक CM तो आमकां पेडण्यान बऱ्यान बरो हो आमकां सपोर्टींग आहा आनी सदांच आमकां पेडण्यांक लागून खंयसरूच कमी पडोंक दिना. ताका लागून असोच तेजो आमकां सपोर्ट आसचो. पोरणे गोंयचे ICAR शेतकी संशोधन संस्था आणि फोंडेच्या स्पायस पोर्ट हांच्या जोडपालवान 26 ते 28 नोव्हेंबर मजगती 3 दिसांच्या ताक वाडोवपी कार्यशाळेचे आयोजन जाले. गोंयांत मसाल्याच्या लागवडीचो विस्तार करपाचेर भर दिवपाचे आवाहन ICAR शेतकी संशोधन संस्थेचे संचालक प्रवीण कुमार हांणी केले. अभी आज के दिन ही हमने 3 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज हमने समापन किया है और कैसे मसाले की खेती की जा सके, कैसे किसानों की इनकम बढ़ाएं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार निरंतर प्रयास रहता है कि किसानों की इनकम खेती में कैसे उनकी इनकम बढ़ाए. उनकी इनकम बढ़ाने के लिए तो मसाले, क्योंकि गोवा क्षेत्र के अंदर मसालों की भी खेती की जाती है, तो मसालों की उत्तम वैरायटी की जानकारी देने के लिए, उत्तम पैकेज और प्रैक्टिस की जानकारी देने के लिए आज हमने 32 किसान भाई और बहन गोवा के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए. 3 दिन से एक ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग जो बेसिकली ये जो SC फार्मर्स है और ST फार्मर्स है उसकी कैटेगरी से ये हमारे बहन भाई थे. और जो स्पाइस पोर्ट है कोचीन का, ये ट्रेनिंग उन्होंने हमें स्पॉन्सर की थी. शेतकऱ्याची येणावळ वाडपा खातीर मसाल्याच्या स्वरूपात आंतरपीक घेवचे जाचो फायदो शेतकऱ्यांक जातलो अशें मसाले मंडळाचे प्रभारी अधिकारी दीपक जॉली जॉर्ज हांणी सांगले. गोवा एक पोटेंशियल स्टेट है. 2 डिस्ट्रिक्ट है इधर में साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा. साउथ गोवा में काली मिर्च और मिरी में ज़्यादा खेत करता है और नॉर्थ गोवा साइड में नटमग, जायफल और दालचीनी और लवंगा और हल्दी भी ज़्यादा खेत करता था. इधर भी का पोटेंशियल है. इसलिए हमारा स्पाइसेस बोर्ड का एक ऑफिस हमारा डिपार्टमेंट होंडा में खुला था. इधर से हर साल में किसानों के लिए प्रशिक्षण देता है. प्रशिक्षण मतलब स्पाइसेस का प्रोडक्शन के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग के बारे में क्या क्या करना चाहिए, अच्छा सा गुणवत्ता बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम किसानों के साथ देता था. इसलिए हम ICAR, CCRI और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ गोवा और स्पाइसेस बोर्ड के तीनों डिपार्टमेंट के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज कर दिया. आज एक फाइनल डे था. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ. मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा. भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात. योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात. स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट. जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए
मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। सौप्रान येवकार पळोवया मुखावेल खबरो। सत्य आनी न्यायाची राखण करप हो सगळ्यात व्हडलो धर्म आसा अशें भगवान श्रीकृष्णान सांगला। तेच प्रमाण गुरू तेज बहादूर हांणी लेगीत धर्माच्या रक्षणा खातीर बलिदान दिलें। तांच्या ह्या बलिदानाच्या यादी खातीर भारत सरकारान टपाल तिकिटाचें अनावरण केलां। तेच प्रमाण एक खास लेगीत प्रकाशन केलां अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुरू तेज बहादूर शहीद दिवस सुवाळ्यात उलयतना दिली। आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता। अभी कुछ देर पहले मुझे देवमोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में ऐसे कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है। कर्नाटकात मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुखेलमंत्री डी.के. शिवकुमार हांच्या मजगती सुरू आशिल्ल्या मुखेलमंत्री पदाच्या संघर्शा मजगती आयज दोनूय फुडाऱ्यांनी ब्रेकफास्ट टेबल चर्चा केली। ह्या बसके उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन आमी एक आसात हो संदेश दिवपाचो यत्न केलो। काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांनी आणि वडील फुडाऱ्यांनी दिल्ल्या सुचोवणे उपरांत ही बसका जाली। And the President of the KPCC and Deputy Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar, and myself are single. We are you are united. You are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. The High Command, whatever decision it takes, both of us will obey. सिद्धरामय्या हांच्या वांगडा जाल्ल्या बसकेक सार्थक चर्चा जाल्या। विरोधी पक्षाकडेन दोन हात करपा खातीर आनी 2028 जावपी वेंचणुकेचो नियाळा विशींची चर्चा जाली अशी माहिती उपमुखेलमंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी दिली। We discussed the strategy of 28 assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party. We will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29, again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले। हो ह्या रेडिओ कार्यावळीचो 128वो भाग आसतलो। ही कार्यावळ आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांचेर, आकाशवाणी खबरां विभाग वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली। आकाशवाणी हिंदी वितरावणे उपरांत ह्या कार्यावळीची प्रादेशीक भाशांनी वितरावणी जातली। सुलतान अझलान शाह हॉकी सर्तीत भारतान निमणे फेरयेत पावल घाला। भारतान कॅनडाचेर 14-3 अशें जैत जोडले।
निमणे फेरयेत भारत बेल्जियमा आड खेळटलो. भारतान संवसारीक ज्युनियर हॉकी सर्तीत जैतान आपली सुरवात केल्या. रोशन खुजू आणि दिलराज सिंग हांणी केल्ल्या 2 गोलांच्या मजतीन चिलीचेर 7-0 अशें जैत जोडले. भारतीय बायल क्रिकेट पंगडान 21 ते 30 डिसेंबर मजगतीं श्रीलंके आड जावपी 5 T20 आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीत वांटो घेतलो. हे सगळे खेळ विशाखापट्टणम आनी तिरुवनंतपुरमात जातले. आनी आतां भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी गुजरात बडोरांतल्या सरदार @150 कार्यावळीत वांटो घेतलो. सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी सदांच शेतकाऱ्यांच्या समस्यांक उतर सोदपाचें काम केलें. शेतकारां खातीर तांणी तेढा आंदोलनात भाग घेतलो अशें बडोदांतल्या कार्यावळीत उलयतना JP नड्डा हांणी सांगलें. 62 राज्यों को उन्होंने 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर एक धागे में पिरो दिया, एक धागे में पिरो दिया. ये छोटी घटना नहीं है, ये आसान काम नहीं है. आज अगर हम देखें तो कोई एक जिला, एक जो 2 जिले से जोड़ना या तोड़ने में ही कितनी मुशक्कत पड़ती है, ये हम सबको समझ में आता है. 562 राज्यों को, और ऐसा भी नहीं है कि उस समय विरोध नहीं हुआ था. उस समय लोगों ने उनकी बात को सुनने से इनकार नहीं किया होगा, लेकिन सरदार साहब जानते थे कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए ये आवश्यक है. इसलिए चाहे प्यार से, चाहे समझा के, नहीं तो सही तरीके से एक्शन करके समझाने का काम सरदार पटेल ने. एअरबस 320 हांच्या सॉफ्टवेअरात अपडेट आयिल्ल्या कारणान संवसारभरांतल्या विमान सेवेचेर परिणाम जाला. सोलर रेडिएशना कडच्यान विमानांतलो डेटा करप्ट जावचो न्हय ह्या सुरक्षेच्या कारणान सॉफ्टवेअर अपडेट गरजेचो आसा अशें कंपनीन कळीत केलां. ह्या तंत्रीक अडचणीक लागून भारतीय विमान प्राधिकरण मंडळान A318, A319, A320 आनी A321 विमानाक खर सुरक्षा मार्गदर्शन तत्वां जारी केल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं पैंगीण पर्तगाळच्या गोकर्ण पर्तगाळ मठांत स्थापन केल्ल्या 77 फूट पुतळ्याचें केलें अनावरण. मठ दिका दिवपी केंद्र प्रधानमंत्री. आपल्या 100 जल्मांत लेगीत आपूण अभिनेतोच जातलो उक्तायलो हावें सुपरस्टार रजनीकांत हांणी. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो जालो समारोप. जिल्लो पंचायत वेंचणूक जातली 20 डिसेंबराक. राज्य वेंचणूक आयोगाच्या घोशणे उपरांत पुराय राज्यांत लागू जाल्या आदर्श आचारसंहिता. श्रीकृष्णान धर्माच्या रक्षणा खातीर केल्ल्या आव्हाना प्रमाणूच गुरू तेज बहादूर हांणी धर्माच्या राखणे खातीर केलें बलिदान. प्रधानमंत्री शहीद दिवस कार्यावळीत जाले वांटेकार. आनी अझलान शाह हॉकी सर्तीत भारत पावलो निमणे फेरयेत. उपांत्य फेरयेत कॅनडाचेर मेळिल्लें जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD
चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.